मेन इश्यू असले हो आमचो ग्राम डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करपाक सो तितून मेन हायलायट म्हणल्यार ह्यो आमी कित्याक लागून ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन करतात तो स्कुटावन लोकांक सांगलो म्हळ्यार कितें आहा आतां पयलो मेन इंटेंशन ताजें आमचे गांव नियोजीत आमचो गांव ताचो स्लोगन जावन आसा नियोजीत आमचो गांव आनी सोबीत आमचें गोंय हें सगलें करपाक लागून हो ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन करता आनी ताजो मेन इंटेंशन म्हणल्यार जो पळय पावर आसा जो पळय सगलो हें आसा सेल्फ गव्हर्मेंट पंचायत म्हळ्यार हें एक जावन आसा इन्स्टिट्यूशन सेल्फ गव्हर्मेंट आनी तें आमी इस्टॅब्लीश करून दाखोवंक जाय आतां आमकां खूब अडचणी जाल्यात पंचायताक जे भाशेन जेन्ना आमी लास्ट GPDB तयार केल्लो आनी तो आमी ऑथॉरिटी कडेन दिल्लो तेन्ना ऑथॉरिटी आमचे बॉडीक सांगता की प्रायोरिटायज केल्ले आमचे VDCन पूण डिपार्टमेंटांतले हेड्स आहा ते सांगता MLAचे प्रायोरिटी जाय म्हणून सो हे सगलो एक पर्पज जो पळय ग्रामसभा मिटिंगी करतात तेजो पर्पज डिफीट जाता जरी तर आमी MLA कडच्यान हें केलें जाल्यार हे फक्त सरकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता की पेपर वर्क म्हणजे पेपराचेर सगळे पंचायताक पावर दिता पूण भितरल्यान सरकार आपण आतां आपल्या हातान दवरूंक थारायता आनी जेन्ना वता तेन्ना आमचे पंचायताक ऑथॉरिटीज सांगतात की पयले तुमी MLAचे प्रायोरिटी हाडा आनी मागीरूच आपण तुमची कामां करतले सो आमी मिडिया कडेन मागता की हे हायलायट करचे आनी तांकां कळोवन दिवचें की बाबा पंचायत इज अ सेल्फ गव्हर्मेंट आनी हे सगळे जे पळय कितें जाता पंचायत म्हणल्यार लोकांचें राज आनी जे पळय लोकांक जाय तें करचें न्हय MLAक हो न्हय सरकाराक सामकें सरप्रायजींग कित्याक खंयचेय ग्रामसभा आसल्यार BDOचो हांगा रिप्रेझेंटेटीव आसताच पूण आयज जेन्ना इतली गरजेची ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आसली जो ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करपाक तेन्ना BDOचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा ना आनी लोक तांकां रावताले की बाबा आपले प्रश्न कितें आसा ते तांचे मुखार घालपाक कित्याक आयज पासून गेले आमचो GPDB तयार करून दिल्ल्यो BDO कडेन तातूंतलो एकूय प्रोजेक्ट एप्रूव जावंक ना सो हाका लागून लोक रावताले तांकां प्रश्न करपाक पूण सगळेच अपसेट जाले लोक कित्याक BDOचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आनी हे आमी BDOक स्ट्रॉंग वर्ड्सांनी लेटर बरयतले की तुजो रिप्रेझेंटेटीव कित्याक येवंक ना तो आमकां कळोवन दी म्हणून आमकां सरकारान कितें सांगता आपल्या कडेन पयशे ना म्हूण सांगता आमी डेव्हलपमेंट करूंक वता आमची इतली रेजोल्युशन आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटान धाडले आसात पूण कांयच इम्प्लिमेंट जायना जायते आमी ट्रस्ट काडटाय हे डिपार्टमेंटान वच त्या डिपार्टमेंटान लास्ट तोच रिजल्ट कांयच ना फंड्स ना PWD थिंग वच थिंग म्हणटाय फंड्स ना मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक पयर हांवें जे फायल्स घातले नो वर्क्स घेतले ते थिंगय गेले डायरेक्टर पंचायत सांगता आपूण तुगेली 4 ते 5 वर्क करता कित्याक फंड्स ना म्हूण सांगता हांव नाका ते केन्ना जातले आनी कितें तें म्हाका खबर ना आनी लोक म्हाका क्वेश्चन करता तुगेले कितें वर्क्स जायनाय हे सगळे पंचायती वर्क्स इवन मुगे मेंबर पासून 5 मेंबर पासून म्हणटा हे दुसरे पंचायती जाताय जाल्यार आमगेले पंचायती वर्क्स कित्याक जायना अबाउट देट हॉटेल मागीर ते आमचे गांवा लोक नाका म्हणून लोकांनी गेला आनी पंचायत बॉडीनी आमकां नाका आनी आतां ती प्रॉपर्टी आसा ती GTDC आसा ती पंचायती दिवची अशी म्हणून